एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नोमान करू तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आयच्या दिसा आमी खेरीत भाशेन मागतल्या शांती पासत आमी मागतल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या पासत शांतीचो दूत शांतीचो आत्मो आमचे मदें वसूंक आमच्या खासगी जिवितांत तशेंच अंतरराष्ट्रीय मळारूय आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासून शांतीचो आत्मो वसूं म्हूण आमी मागुया जायते पावटी आमी शांतीची मनशां जावंक ना राग द्वेष कुणनाटकाय निड्डुकाय आमच्या जिवितान उपरासल्या देवाची कृपा मागिनासतना असल्या ताळण्यांक आमी फुडाकार दिला आनी आमच्याच जिवितान न्हू पूण दुसऱ्याच्याय जिवितान ह्या वायटाचो काळोख आमी घातला तो देवा लागीं बोगसणे मागुया देवा लागीं काकूत मागुया आमी शांतीची मनशां जावंक मागुया आनी सगल्या पातकांची दूख आमी धरुया काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकूत कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूत कर आमचे खातीर विनंती करच्याक देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकूत कर सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या बापा तुजी जाणवाय आनी तुजो मोग नियाळून तुजी खुशी आमी जाणो जावंक पावूं हे बरीं उतरांनी तशें कोरण्यांनी तुका मानता तेंच करूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता बापाच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा बागियोन जाकोबाचे चिटी वेलें वाचप बाबा भयण्यांनो तुमची न्हीद जायना जावंक एकामेकाचेर शीण करूं नाकात हो पोळे नितीदार तुमच्या दाराच्या उमऱ्यार पावला बाबा भयण्यांनो सर्वेस्पराच्या नांवान उलयलेल्या ते प्रवाद्याक तुमचो नमुनो करून दवरात कोश्टां दोगां मदें जायती सोंसणीकाय तांणी घेतली कोश्टांनी तीर रावात तांकां आमी सुभागी म्हणटा जॉबाचे सोंसणीकायेची खबर तुमी आयकल्या आनी शेवटाक सर्वेस्परान ताका कसो वागयलो तें तुमी जाणात पूण चडान चड चोत्राय धरून म्हज्या बाबा भयण्यांदो स्वर्गाच्यान संवसाराच्यान वो कसलेच दुसरे वस्तूचेर सोपूत घेवं नाकात तुमचें उलोवप अशें जावं दी होय जाल्यार होय ना जाल्यार ना ना तर तुमी नितीक सांपडटल्या देवाचें उतर
आमचो जबाब जावं दी सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग म्हणुया सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणी कर सगळ्या मनान काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणी कर ओतम्या म्हज्या सोर्वेस्पोराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरूं नाका जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग तो सगळे तुजे ओकमान बक्षिता सगळ्या वायटाक ओकोत दिता तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोनवालायेचो मुकूट घालता जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग सोर्वेस्पोर कोनवालो आनी माये मोगाचो ताजो राग सोट करून पेटोना ताचें कालीज काकुतीचो तेवो ताचो क्रोड सोदां उत्ता तसलो न्हय तो सोदां काल राग धरून रावचो ना जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग पृथ्वे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती कोत्तेल्यान तांय ताजो मोग उदेंत आनी ओस्तूम जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता जबाब सोर्वेस्पोर सगळोच कोनवालाय आनी माये मोग उबी रावया सोर्वेस्पोराक जय जय सोर्वेस्पोराक जय जय सोर्वेस्पोराक जय जय सुमिया तुजें उतर सोता वरवीं आमकां सोस्काल्लोलीं कोर सोर्वेस्पोराक जय जय सोर्वेस्पोराक जय जय सोर्वेस्पोराक जय जय सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजू जुदेयांत जॉर्दाना पेले तोडी आयलो आनी नव्यान लोकांचे उरपोंजी ताचे भोंवती एकटवल्यो आपले संवये पोरमणे तो तांकां दुसरी शिकोवंक लागलो थोड्या फारिजेवां लागीं सरून जेजू कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ताणें ताका परतून विचारलें मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला ताणें सांगलें मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक आमकां रजा दिल्या तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो तुमी आपल्या वाद्याचें देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो म्हूण रोसणेच्या ओरंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातोलीं देखून तीं ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच म्हणटूच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय घरांत नव्यान भितर सरतूच शिसांनी हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पर्दवार करता आनी एक बायल आपल्या पोतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पर्दवार करता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें
भेटवणे वेळार आमी गीत गावया C14. देणी आमची भेटो तू कोरपिता sorbeto gemo minotko उबी रावया. म्हज्या भयणी भावानो, हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुका फावो तो मान दिवच्याक हे पवित्र रितीन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आमी तुका भेटोवंक आयल्या. ताचे वरवीं सासणाचें सूख आमकां लाभय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळ्यांनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण पुरगोडटा. तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेमोन येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतांनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी हे काल्सींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी येसोर आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हे वेळार खेरीत भाशेन आमी युक्रेन ह्या देशा पासत मागता. आमच्या 318 तरणाट्यां पासत मागता जी तिरावणेचो संस्कार घेवंक तयार जातात. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पोती बागेवन धर्म दुतां बागेवन जुजे भास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक जेजून शिकयलें मागणें आमी ह्या वेळार युक्रेन ह्या देशाक मनान धरून तशेंच आमच्या 318 तरणाट्यांक मनान धरून जेजून शिकयलें मागणें आमी भक्तीपणी उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बुगूस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन उतरायकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोव्या आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. ते म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमकां वाडून सर्गीचें सूख तूं आमकां भासायताय. ही तुजी भासावणी बेगीन शाती पावय म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, खेरीत भाशेन आमी जेन्ना ह्या थोड्याशा वेळान जेजू मुखार वेळ सारतल्या, खेरीत भाशेन 2 इंतेसांवां आमच्या मनान धरुया. पयले सुवातेर आमची फिरगोजीन 318 तरणाटीं तिरावणेचो संस्कार घेतली. तांचे पासत मागुया तांकां पवित्र आत्म्याचो उसवाड मेळूंक, पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी पवित्र आत्म्याची कृपा तांकां मेळूंक, जेजूची पाटलावदारां ती जावं आनी जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान गोवाय ती जावंक मागुया. आमची फिरगोज तांचे वरवीं गिरेस्त जावं, भावार्थान वाडूंक आमी तांचे पासत मागुया. तशेंच युक्रेन आमी जाणा ह्या देशाचेर रशियान गॅर घातला. वॉर हॅज बीन डिक्लेअर्ड ऑन युक्रेन बाय रशिया. धाकटुलो देश तो, जबर तांचे लागीं कांय जायना. तांचे पासत मागुया. जायत्या थंयच्या ल्हान ल्हान इगोर्जांनी संदेश पाठयला, तांचे पासत मागात. तांच्या लोकां पासत मागुया. जाग्या जाग्यांचेर बॉम्बींग सुरू जालां. कोण मरतलो, कितें जातलें तें नको. देखून फिरगोजांनी सावन संदेश येवंक सुरू जाल्यार आमचे पासत मागात. देखून ह्या थोड्याशा वेळान जेन्ना आमी जेजू सांगाता वेळ सारतल्या, आमच्याय लोकां पासत मागुया. आमचीं भुरगीं थंय आसात, शिकतात, वावर कोतात युक्रेन, तांचे पासत आमी मागुया. आनी ह्या वेळाचो विशय जातलो पवित्र आत्मो शांतीचो दूत. तर ह्या वेळार आमी जेजूक आमचे मदें येवकार दिवंक गीत घेतल्या. R30. प्रभु जेसू आमच्या प्रभु जेसू, प्रभु जेसू
सोम्या जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, आमी तुजे मुखार आयल्या. हो थोडोसो वेळ आमी सारूंक आमच्या मोगाड जेजू, तुका महिमा, तुका आर्गां दिवंक आमी एकठांय जाल्या जेजू. ह्या वेळार आमी आमच्या जेजू मुखार आयल्या म्हूण ताका सांगुया. आनी आमी आमच्या काळजा मनान तावन ताका नमस्कार करुया. When I gaze into your holiness, when I look into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. सोम्या जेजू, आमी तुका नमस्कार करता. आमच्या काळजांतान तुका बोसता. We are here, Lord, to worship you, to stick our gaze upon you, to look at you. You are my Lord and my God. म्हजो सोमी आनी म्हजो दोनी तूं. तुकाच म्हजो नमस्कार करूंक हांव ह्या वेळार हांगा आयलां. जेजू, म्हजें हें भक्तीपण तूं स्विकार कर. म्हजो हो नमस्कार जो खालतीकायेन हांव तुजे मुखार दवरतां तो स्विकार कर. विनम्र काळजान हांव तुजे लागीं मागतां. म्हजें आराधन तूं स्विकार कर. स्वामी, तुजे मुखार हांव आयलां म्हज्या देवा. खेरीत भाशेन आमी मागुया. आमच्या तरणाट्यां पासून तांच्या काळजान, मनान, जिवितान जी उचांबळाय आसा, जे वायट विगास जे तांच्या
मनान बोल्लां ते पवित्र आत्म्याच्या देण्यान शांती तांच्या जिवितान आसूं. सोम्या जेजू, तुज्या आत्म्याक धाड आनी सगळें नवसरून उडय. आमच्या ह्या तरणाट्या पासत आमी मागता सोम्या, आमच्या गांवची भुरगीं वाडोन तरणाटी जाल्यान पवित्र आत्म्याचें देणें ती ओत्रेकतात. ह्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड गोठाय तांकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमकां तूं पवित्र आत्म्याचें देणें फावो करताय. आमचें सवें तूं हो बासायलो दूद धाडटाय. आमचें जिवीत नवसरूंक, आमच्या जिवितान शांती हाडूंक, समाधान हाडूंक तूं आमकां हो तुजो आत्मो दिताय. सोम्या, देखून आमी तुका दिनवासता. बागेवन पावलू कोरिंतकारांक बरोवन अशें सांगता. तर वेगवेगळे वरगूण आसात पूण आत्मो एकूच. वेगवेगळी सेवा आसा पूण सोमी एकलोच. वेगवेगळीं कामां पूण सगळ्या सवें सगळें करता तो देव एकूच. जण एकल्याक पवित्र आत्म्यान दिल्लो वरगूण दिश्टी पडटा तो सगळ्यांच्या फायद्याक. आत्म्या वरवीं कोणाक देव आपल्या वर्त्या गुटाची जाणवाय दिता आनी कोणाक त्याच आत्म्या प्रमाणे दिल्ली वळख कोडीत करचो वरगूण. त्याच आत्म्या उद्देशी देव कोणाक थीर घोट भावार्थ दिता आनी कोणाक त्याच आत्म्या वरवीं पिडेवंतांक बोरी करचो वरगूण. एकल्याक ओचोऱ्यां करचो वरगूण आनी कोणाक देवाचो संदेश दिवचो वरगूण आनी कोणाक कितें पवित्र आत्म्यांतावन येता आनी कितें दुसऱ्या आत्म्यांतावन येता हाचे मदें अंतर विवेकान वळखुचो वरगूण आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचो वरगूण. दुसऱ्या कोणाक ह्या भासांचो अर्थ दिवचो वरगूण. हे सगोट एक आनी तोच आत्मो करता म्हणजे तो आपल्या खुशे प्रमाणे जण एकल्याक युक्त तो वरगूण तो वांटा. देवान आमकां हो आत्मो बासायला. आमचें सवें हो आत्मो धाडला. देखून जेजू आमकां सांगता आपल्या शिसां वरवीं खंयच्याय नोगरान खंयच्याय गांवांत तुमी भितर सरशात जाल्यार पयलें म्हणात शांती तुमचे सवे आसूं. शांतीची मनशां आमकां तो जांग आपयता आनी ही शांती भायल्यानूच न्हू आमच्या भितरल्यान ही शांती आसूंक तो आमकां आमंत्रण दिता. देखून खंयचेय मागण्याचे रितीक वो मिसाच्या बलिदानाकूच आमी सुरवात दिताना म्हणटा शांती तुमचे सवे आसूं. सोम्याची उतरां पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शिसांक दिश्टी पडलो तेन्ना हीच उतरां जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें. जेन्ना शीस भियेल्ले आसले बोरमासो तांचो तुटोन वेतालो तेन्ना जेजून म्हणलें शांती तुमचे सवे आसूं. शांती फकत भायल्यानूच न्हू पूण भितरल्यान थावन आमकां शांती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी दिवंक सोदता. नो वन कॅन गिव अस पीस विदीन एक्सेप्ट फॉर आवर लॉर्ड जिजस क्रायस्ट. आमच्या मनाक
कोणानूच शांती दिवंक शकना, फकत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. खरी शांती तो आमकां दिता. खरी शांती आमच्या काळजा मनाक आमचो जेजू आमकां दिता. बागेवन पेद्रू आपले दुसरे चिटीन बरोवन सांगता, आत्म्यान आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यात आनी आमकां जिवितान जें फावो जें गरजेचें तें आमकां दिल्लें आसा आनी ताचेवन अदीक पवित्रपण आमकां देवान दिलां. आनी ह्या पवित्रपणा वरवीं आमच्या जिवितान शांती आमकां मेळटा. जुवांच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपुणूच म्हणटा, म्हजी शांती तुमकां दिता, तुमचे सवें शांती दवरता. कित्याक तुमचीं काळजां भियेल्लीं आसात तीं शांत जावं दी. जो जेजू तर दर्या थोंडायता, एकाच उतरान शांत जा म्हणून दर्या पासून थोंड जाता, तोच जेजू खरी शांती आमचेय भितर दितलो. कित्याक ताणें आमकां रोचल्यात. ही हॅज क्रिएटेड अस. वाय वॉन्ट ही गिव अस पीस? आमकां रोचून ताणें आमच्या काळजान भिरांत घालूंक ना. आमकां रोचून ताणें आमच्या काळजाक शांती दिल्या आनी ही शांती आमकां ताचेच वरवीं मेळटा. ट्रू पीस विदीन. ही शांती आमकां जेजू दिता. रोमकारांक बरोवन बागेवन पावलो अशें सांगता, खरी शांती जी देवाचें राज परगटूंक आमी दिता, ती खरी शांती देवाच्या राजांतल्यान येता आनी ती म्हळ्यार नीत, सोत आनी शांती. ही शांती आमकां जेजू क्रिस्त दिता. बागेवन पावलो कोरिंतकारांक दुसरे चिटीन बरोवन सांगता, आमी तर शांतीन जियेलीं जाल्यार, आमी तर देवा सोबें जियेलीं जाल्यार देव आपुणूच आमचे मदें वसतलो. गॉड वील ड्वेल अमंगस्ट अस इफ वी रिमेन इन पीस. जाल्यार ही शांती आमकां खंयचोर मेळटा आनी शांती खंय वेता? शांती आमकां देवा कडल्यान मेळटा. शांती आमी आमचे लागीं ही मेळटा तेन्ना सांबाळूंक जाय आनी ती आमी सांबाळटा तेन्ना देवूय आमचे सोबें आसता, आमचे सोबें वस्ती करता. ही हिमसेल्फ गिव्स अस पीस एंड वेन देर इज पीस विथ अस ही ड्वेल्स अमंगस्ट अस एंड पीस ड्वेल्स फॉर एवर. आनी शांती सदां काळ आमचे सोबें वसता. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावानो, शांती आयज कोणाक गरजेची? आमकां सगळ्यांक शांती जाय. आमकां सगळ्यांक शांती जाय. कित्याक आमचें जिवीत उचांबळ जाता. त्या दर्या परी आमचें जिवीत कोतकोत्ता. आमचें जिवीत त्या दर्या परी उडना मारता. आमच्या जिवितान मोड उप्रासता. कसल्याय कारणांक लागून तें जावं भलायकेक लागून, जावं आर्थीक परिस्थिती, घरान पयशे येनावळ हे परिस्थितीक लागून उचांबळाय आसता, जावं भुरग्यांक लागून, जावं कोण दुयेंत पडटा, जावं झगडी जाता घरच्यांच मदें, जावं शेजाऱ्यां मदें, जावं सोयऱ्या दायऱ्यां मदें. उचांबळाय आमच्या जिवितान भितर सरता. मनाक शांती उरोना आनी हे शांती नासलेल्या मनान आमच्यांनी मागणें करूंक जायना. असल्या वेळार आमकां शांती कशी मेळटली? आमी शांती जेजू वरवीं आमी ती मागून घेवंक गरज. वी नीड टू आस्क फॉर द पीस इन आवर लायव्स. आनी आमचे सोबें मागचे पयलीं आमी दुसऱ्यां सोबें शांती मागुया. लेट अस प्रे
फॉर दोज इन नीड, जांकां शांतीची ओदी गरज, तांचे पासत आमी मागुया. आमच्याच गांवांत सोमारा दिसा आमची भुरगीं 318 भुरगीं, 320 भुरगीं तिरावणेचो संस्कार घेतली. ही तरणाटी आमचो फुडार, तांच्या काळजांनी ही शांती आमी मागुया. लेट अस आस्क फॉर दीस ट्रू पीस टू ड्वेल इन देयर हार्ट्स. त्यांनी ओळखून घेवपाक हो जेजू सोमी आमचो धोनी म्हणून ही शांती तांणी अणभवूंक ह्या संस्कारा वरवीं, that they may experience the true spirit of peace in their life. तशेंच आमी मागुया युक्रेन ह्या देशा पासून. कश्टवता तो देश. आयज त्या देशाचो वेळ येयला, फाल्यां घोडे खंयच्याय देशाचो वेळ असो येयत. रशिया ह्या देशान आमी जाणो वॉर डिक्लेअर केला. युक्रेन इज नॉट अ बीग कंट्री, एस्पेशली विथ मिलिटरी. तांचे लागीं झुजूंक जायना, तांक ना. असल्या वेळार जायते सुरवातेक सांगतालो जायते यादनिकांनी मागोंक लायला, मेसेज व्हिडिओ मेसेजीस धाडल्या. इगोर्जान सायडीन आनी खंय खंय गांवांनी बॉम्बिंग व्हायब्रेशन्स जावंक सुरू जाल्या. केन्ना कोणाचेर हो बॉम्ब पडटलो, निसंतण जातलें, जीव वेतलो आमी नकळत. देयर लायव्स वील बी काउंटेड. आमी जे परी कोरोना आयज 20 लोक मेला, फाल्यां 30 लोक मेला, 50 लोक मरता, 100 लोक मरता, ते भाशेन तांची काउंटींग स्टार्ट जातलें. कितलो लोक मरून वेतलो. शांती ह्या देशान ना, सगळी भिरांत ह्या देशान पडल्या. असल्या वेळार ह्या देशा पासत मागुया. आख्खो संवसार तांचे पासत मागता. रशिया पासत मागुया. तांच्या मनान ही शांती आयल्यार पुरो म्हूण, तांच्या फुडाऱ्यांच्या मनान ही शांतीचें वातावरण आयल्यार पुरो म्हूण, शांतीचे दूत ते जावंक, जिवीत ओगडायना जावंक, जिविताक वालोर दिवंक आमी मागुया. लेट अस प्रे फॉर पीस. हे वेळार आमी गीत घेवया. W27 शांती आसूं दी. शांती आसूं दी आमचे मुजगोती, सगळ्यांक परसून दी आमचे उदेशी. शांती देवाची सगळ्यांक पावून दी, सगळ्यांक पावून दी. शांती देवाची, शांती देवाची सगळ्यांक पावून दी, सगळ्यांक पावून दी. शांती देवाची, शांती आसूं दी आमचे मुजगोती, सगळ्यांक परसून दी आमचे उदेशी. शांती देवाची सगळ्यांक पावून दी, सगळ्यांक पावून दी. शांती देवाची, शांती देवाची सगळ्यांक पावून दी, सगळ्यांक पावून दी. शांती देवाची. ह्या वेळार आमी देवाक तीन वासूया. देवान जायते आमचे सगळें बरेंपण दाखयलां.
एक एक पावट आमच्या जिवितान जेन्ना ही उत्सांबळां येता, ओदृश्ट कोश्ट त्रास येता, आमकां न्ही देवान केलें बरेंपण पळोवंक अवघड जाता. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सी द ब्लेसिंग्स दॅट वी हॅव रिसिव्ड. तर ह्या वेळार आमी देवाक दिनवासुया सगळ्या केल्ल्या बरेपणा पासत. देवान जायतीं बरेपणां आमचें सवें केल्यां. एक कुटुंब देवाक दिनवासता. आख्खो कुटुंब हे कोवीड पिडेंतलो बरो जालो देखून ती देवाक दिनवासता. तांचे बरोबर जायते कुटुंब बरे जाल्यात. जायतीं आमी हे पिडेंतली भायर सरल्यात. आमी देवाक दिनवासता. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वंदन तुका जेसू. एक भाव सगळ्या देवान केल्ल्या बरेपणा पासत देवाक दिनवासता. जायतीं बरेपणां देवान ताचे सवें दाखयलीं देखून तो ती ओळखून घेता. आमचें सवें देवान जायतीं बरेपणां केल्यात. मागो नासतना आमकां देणी फावो केल्यात. ही हॅज ब्लेस्ड अस इवन वेन वी हॅव नॉट आस्क्ड फॉर. ह्या देण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. आर्गां तुका जेसू, महिमा तुका जेसू, वंदन तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, आर्गां तुका जेसू. एक वस्तुरी आपल्या घरकाराक प्रमोशन मेळ्ळें देखून देवाक दिनवासता. आमच्या जिवितान घोडे वावराच्या जाग्यार जायतीं बरेपणां आमकां फावो जालीं पूण आमी ती पळोवंक ना. देवाक दिनवासुया. म्हज्या धंद्यान, म्हज्या वावरान सोम्या जेसू तुवें आमकां हें बरेपण फावो केलें देखून तुका आर्गां जेसू, महिमा जेसू, स्तुती तुका, आर्गां तुका जेसू. आनी जायती मागणी आसतली जी आमचे सवें जेजून केल्या. जेजून आमकां जायती देणी फावो केल्या. जावं भलायके वाटेन, आर्थीक वाटेन. जेन्ना आमकां पयशांची गरज पडली तेन्ना कोणाच्या रुपान तरी, कसले वाटेन तरी कोण तरी आमकां पावलो. तो कोण देवा वरवींच घोडे तो आमकां पावलो. आमचे मागणें जाय जेजून त्या मनशा वरवीं पावयलें. आमकां घोडेक दिसतालें आमकां जी पिडा जाल्या ती आमकां आनीक बरेंपण मेळचें ना, हांव घोडे पिडेंतलो भायर सरचो ना. पूण त्याच जेजून आमकां हात लावन बरेंपण फावो केलें. जावं घोडे थोड्याच वेळान आमकां तें पेकोवणी मेळ्ळी, जावं जाय तो वेळ लागलो पूण जेजून आमकां पेकोवणी दिली. जायतीं आमचीं भाव भयणां आयज आमचें मोदें उरूंक ना. ह्या संवसाराक तीं अंतरलीं. जावं पिडेक लागून, जावं अपघात जालो देखून. ह्या जिविताच्या देण्या पासून आमी देवाक दिनवासुया. लेट अस थँक गॉड फॉर दीस गिफ्ट ऑफ लायफ. आयज आमकां घोडी दोळ्यांनी दिश्टी पडटा, आयकूंक येता, उलोवंक येता. आमचे लागीं हात पांय आसात, वावर करूंक जाता, चलून वचूंक जाता. कितलीं भाव भयणां आमचीं ह्या देण्याक ओतरेकतात. लेट अस बी ग्रेटफूल टू गॉड. सोम्या जेजू आमी तुका दिनवासता. आयच्या दिसा सगळ्या म्हज्या देण्या पासत तुवें जें म्हाका फावो केलें, पयलेच सुवातेर म्हज्या जिविताच्या देण्या पासत हांव तुका आर्गां दिता जेजू. म्हज्या जिविताच्या देण्या वरवीं तुवें जायतें बरेंपण म्हाका फावो केलें. ही बरी भलायकी तुवें दिल्या देखून हांव एक बरें जिवीत, सुकेस जिवीत जिवंक पावलो. जिवितान जे त्रास येताले तेन्ना पासून झुजूक म्हाका कुरपां मेळ्ळी. जेजू तुका आर्गां दिता, महिमा दिता, वाखाणणी दिता. सोम्या तुका वंदन, स्तुती, महिमा आनी आर्गां.
ह्या वेळार सगळी आमची आर्गाची मागणी एक करुया आनी ह्या गितांतल्यान देवाक आमी दिनवासुया. Oh, give thanks to the Lord for his good. Oh, give thanks to the Lord for his good. Oh, give thanks to the Lord for his good. Yes, eternal is his love. I will sing to my God, never ceasing. All my life I will tell of his wonders. He is the maker of all earth and heaven, of the oceans, the seas, and all they hold. Oh, give thanks to the Lord for his good. Oh, give thanks to the Lord for his good. Oh, give thanks to the Lord for his good. Yes, eternal is his love. The Almighty is faithful forever. He is just to the poor and the outraged. It is he who gives bread to the hungry, who delivers the captives from their chains. Oh, give thanks to the Lord for his good. Oh, give thanks to the Lord for his good. Oh, give thanks to the Lord for his good. Yes, eternal is his love. So, me Jesu, आमी तुका दिनवासता सोर बरेपणा पासत, सोर देण्या पासत आमी तुका वाकाणटा, आमी तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार आमी थोडोसो वेळ ओगेपणान सारुया आनी ह्या वेळार आमी फकत देवाची स्तुती करुया सगळ्या बरेपणा पासत. लेट अस प्रेज गॉड, थँक गॉड. कांय मागो नाकात भाव भयणीनो. ह्या वेळार डोंट आस्क फॉर एनीथींग एट दीस मोमेंट. लेट अस ओनली थँक गॉड एंड प्रेज गॉड. तुज्या घोवा पासत देवाक आर्गां दी, मोहिमा दी. तुज्या भुरग्यां पासत देवाक आर्गां दी, मोहिमा दी. कोण तुज्या घरची सोंपून गेल्यान तांचे पासत देवाक आर्गां दी, वाकाणी दी. तुज्या घरा पासत देवाक आर्गां दी, खाणा जेवणा पासत देवाक आर्गां दी. एट दीस मोमेंट आमी थोडोसो वेळ ओगेपणान सारुया, जस्ट थँकींग एंड प्रेजींग गॉड. डोंट आस्क एनीथींग, कांयच मागो नाकात. जस्ट थँक एंड प्रेज गॉड फॉर वॉट एवर Jesus has given you in your life.
प्रितीच्या भयणी बाबांनो, ह्या वेळार खरेंच आमी देवाक दिन वाचुया. थोड्याच उतरांनी जावन थोड्याच वाखाणीच्या उतरांनी सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार जेजूची स्तुती आनी मोहिमा थोड्याच उतरांनी आमी करुया. आमचे हात आमी उबारुया आनी जेजूची वाखाणणी आनी स्तुती आमी करुया. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, आर्गां तुका जेजू, सगळ्या बऱ्यापणा पासत आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी सासना. आर्गां तुका सोमिया, आर्गां तुका दोनिया, आर्गां तुका, आर्गां तुका आतां आनी सासना. सगळीं आमी बसुया. आमी मनशां आमी गरजेक सांपडटा. आमकां गरज पडटा कित्याक आमी वचकोत आमच्या देवाची आमकां गरज पडटा. तर ह्या वेळार आमी देवाक आमची गरज घालचे पयलीं आमी ताका आमचे मदें आमच्या काळजांनी आपोवया. आमच्या सांगाता जेजू आसता आनी तो आमकां सांगता, आय एम विथ यू, आय ओन्ली नीड टू एंटर युअर लायफ. हांव तुमच्या सांगाता सदां काळ आसतलो, फकत तुमच्या काळजांनी तुमच्या जिवितान म्हाका भितर सरूंक जाय. आय नीड टू एंटर युअर हार्ट. ह्या वेळार आमी जेजूक सांगुया, सोम्या तूं म्हजे मुखार आसाय, हांव तुजे मुखार आसा. आय एम हियर लॉर्ड, एंटर माय लायफ, एंटर माय हार्ट. इट इज नॉट इनफ दॅट आय एम इन युअर प्रेझन्स, बी इन माय लायफ. म्हज्या जिवितान भितर सर, टच माय लायफ, टच माय फॅमिली. आनी ह्या वेळार ह्या गितांतल्यानूच आमी तें सांगुया. The Savior is waiting to enter your heart. The Savior is waiting to enter your heart. Why don't you let him come in? There's nothing in this world to keep you apart. What is your answer to him? Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. If you'll take one step towards the Savior, my friend, you'll find him arms open wide. Receive him and all of your darkness will end. Within your hearts he'll abide. Time after time he has waited before, and now
He's waiting again to see if you're willing to open your door. Oh, how he wants to come in. Time after time he has waited before, and now he's waiting again to see if you're willing to open the door. Oh, how he wants to come in. Oh, how he wants to come in. सुम्या, ये म्हज्या काळजां ओळखून घे म्हज्यो गरजो. ह्या वेळार आमी आमच्यो गरजो जेसू मुखार घालुया. एक कुटुंब मागूंक लायता तांच्या कुटुंबान डिवोर्स हाचो प्रश्न उप्रासला. एकामेकाक डिवोर्स दिवंक घोबायलां तयार जातात. तांच्या काळजा मनात जेजूच्या विनवणेन पवित्र आत्मो येवन ही शांती तांच्या काळजांनी हो मोग तांच्या जिवितान पेटल्यार पुरो म्हूण मागुया. Let us ask for transformation of their hearts and minds. काळजा मनाची नवसुरणी ह्याच कुटुंबाक न्हू, आमच्या दर एका कुटुंबान आमी मागुया. गोबायला मोदें हो मोग, ही समजिकाय जी उणी जायत वेता, पवित्र आत्म्या हे आमच्या कुटुंबान नवसोर आमचें जिवीत, मोगान बोर आमची काळजां, समजिकायेचें मौन आमकां दी जेजू. कांय भाव भयणां आपल्या पासत एक बरी नोकरी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागतात. ताचे पासत मागुया. आमच्या मागणें तांणी मागलां, विनंती करुया. तांच्या बरोबर जायतीं वावराक रावतात. जायते आमचे तरणाटी सिर्विसेक रावतात. घरांत सिर्वेसेक लागून जायते प्रश्न उप्रासल्यात. तांकां बेगीनूच एक बरीशी नोकरी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागुया. कांय भाव भयणां आपल्या कुटुंबान शांती मागता. खरेंच भयणी भावांनो, हांचे पासत मागुया. तांणी केरीत भाशेन आपल्या कुटुंबान शांती मागल्या आनी तांचे बरोबर आमच्याय कुटुंबांनी शांती मागुया. एकदां जायना, जावं गोबायला मदें जावं आवय बापूय भुरग्यां मदें ही शांती कोबार जाता, पासियन्स कोबार जाता. असल्या वेळार फकत जेजूची शांती, पवित्र आत्म्याची शांती आमच्या कुटुंबांनी वसल्यार पुरो म्हूण मागुया. एक भयण आपल्या गोरकाराक पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागता. आमकांय तर कसली पिडा सोतायता, मागुया. Let us pray for ourselves and pray for each other. एकामेका पासत मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, अदीक करून आमची घरची जी हॉस्पिटलांनी कश्टावतात तांचे पासत मागुया. एक आवय
आवयो आपल्या भुरग्यां पासत शिकपाक कॉलेजीन सीट मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागतात. सोम्या, ही विद्या शिक्षणाची वरवीं तांकां फावो कर. एक कुटुंब मागूंक लायता. कांय जाणां तांच्या कुटुंबाक स्वतायता, अदीक करून गाड्यापणां करून ब्लॅक मॅजीक. आनी हें वायट, हें उदृश्ट दुसरीं करिनात, आमचींच क्रिस्ती भाव भयणां करतात. सोम्या जेजू, तुजो पवित्र आत्मो धाडून हें सगलें वायट, ही सगलीं आडगां पयस कर म्हूण मागता. लेट द इवल बी स्वेप्ट अवे फ्रॉम ईच फॅमिली, फ्रॉम ईच प्रॉपर्टी. आमच्या नावेलच्या दर एका कुटुंबाक राख आनी सांबाळ तुजो पवित्र आत्मो धाडून हें वायट, हें गाडीपण, हें देंवचाराचें सगलें काड आनी उडय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुजो पवित्र आत्मो धाड आनी सगलें नितोड कर. सोम्या जेजू, सोयतानाची सगली पदवी मोडून उडय. सोम्या जेजू, let the evil be destroyed from each family. Protect your children, Jesus Christ. तुज्या दुताक धाडून दर एका आमच्या नावेलच्या कुटुंबाक राख आनी सांबाळ. आमच्या भुरग्यांक तूं राख आनी सांबाळ. कसलेंच वायट अदृश्ट तांच्या जिवितांतलें पयस गेल्यार पुरो म्हूण आमी मागता. प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. सोम्या जेजू, घालतेपणी आमी मागता. कांय भाव भयणां नीत आपल्या पासत मागतात. पयशां वाटेन, प्रॉपर्टी वाटेन जायत्यो नीत तांचे सोवें जाल्या. जावं एजंटा वरवीं फटयले, कोणाचे पयशे काडले, लुस्कोणान तांकां घातलीं, त्रासान तांकां उडयलीं. असल्या वेळार कितें करचें कांयच समजना. असल्या वेळार पयले सुवातेर जेजू शांती तांकां फावो कर आनी ह्या अदृश्टांतले भायर सरूंक ह्या आमच्या भाव भयणांक आदार दी. शो देम द वे. तुजो उजवाड तांच्या जिवितांत धाड. सोम्या, हो उजवाडाचो आत्मो तांच्या जिवितांत धाड. सोम्या, कांय भाव भयणां शेजाऱ्या मदें आपल्या शांती वसूंक मागता. सोम्या जेजू, जायतीं आमचे कुटुंब आसात, एकामेका लागीं पडोनात, समजिकाय भोंवणी जाल्या. असल्या वेळार शांतीचो आत्मो आमी मागता. शांती शेजाऱ्यां सोबें आमी मागता. ह्या वेळार ह्या भजनांतल्यान आमी शांती आमचे सोवें, आमच्या समाजान, आमच्या देशांत आनी सगल्याक शांती आसूं म्हूण ह्या भजनांतल्यान आमी जेजू कुलो मारुया. जेजू जेजू जेजू, सगलीं म्हणया. जेजू जेजू जेजू,
शांतीची तूं जोर आमचे भितर सगळीं शांतीची तूं जोर आमचे भितर सौदांच ती व्हांवती व्हांवती दवर सगळीं सौदांच ती व्हांवती व्हांवती दवर जेसू 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 सगळीं जेसू 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 काळजाची शांती आमची शक्ती काळजाची शांती आमची शक्ती दीस रात ती आमकां तूं दी सगळीं दीस रात ती आमकां तूं दी जेसू 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 सगळीं जेसू 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 बापाची शांती आमचेर रोखोय बापाची शांती आमचेर रोखोय झुजांची मोडां मोडां उबोय झुजांची मोडां मोडां उबोय जेसू 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 सगळीं जेसू जेसू शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय शांतीच्या रस्त्यान आमकां चलोय सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय सासनाचे शांतीक शांतीक पावोय जेसू 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 ह्या वेळार आमी सगळीं उबी रावया खेरीत भाशेन हो आत्मो आमच्या जिवितान मागुया आमचे हात उगडुया देवा मुखार आमकांच आमच्या कुटुंबाक आमच्या समुदायाक आमच्या देशाक आमच्या ह्या 318 तरणाट्यांक युक्रेन देशाक सगळ्याक बसत शांतीचो आत्मो मागून जेजूनच शिकयलें मागणें आमी सगळीं भोक्तीपोणी भावार्थान उच्चारुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार ह्या वेळार जेजूचो आशिर्वाद घेवंक सगळे आमी दिमी घालुया शेवटाक गीत गावया R35 संस्काराकितल्या बोरत्या साष्टांगी अमान कोरता सोडून
Salvador novo dorta, soi pace vishoy amche, Gospodat गुटामुका तिरवाडो आमचो भावा सोय बोरते विशोय देणा प्रीतीच्या बापा आमच्या जोयती वोन पुताक ताच्या मुरगोठून काळजान तोंडा वंदुया वाकाणोया उपजोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या सोमसारको कावते पोणा मान दिवया सासना सासना आमेन. प्रार्थुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. Dia